के आमचे हरमल बरे की थंय टॉयलेट कंपल्सरी जावचो, चेंजिंग रूम कंपल्सरी जावचे, लॉकर सिस्टम जावचो, हेच्या खातीर कमीत कमी 100 कोटी आम्ही सेंट्रलांतल्यान हाडलेले आसात आणि आज आम्ही त्या कोस्टल बेल्टाचे मोडपाचे आसात आणि हे जे प्रोजेक्ट आम्ही सीआरझेडा कडेन मागल्यात की आमकां काही रिलॅक्सेशन दिवन हे जी सोयी आसात लोकां खातीर टुरिजमा खातीर ते आमकां दिवपा खातीर, कारण जो टुरिस्ट जो हांगा येता तो आमचो अतिथी देवो भव आणि तेजी सिक्युरिटी सेफ्टी पळोवपाचें आमचें कर्तव्य आणि टुरिजमा वयल्यान आमकां इन्कमूय फुडें भरपूर मेळपाचो म्हणून जाता तितले आमचे प्रयत्न की टुरिस्टांक सुद्दां बरे सोय दिवच्यो। मागता हे विद्यार्थ्यां कडेन आनी आमच्या गोंयकारां कडेन आमकां मातसो भंय हा ड्रग्स माफिया ह्या लोकांचो, कारण हे लोक आमचे गोंय पेड्यार करपाक सोदतात म्हणून हांव सगळ्या विद्यार्थ्यां कडेन पालकां कडेन रिक्वेस्ट करता की हेचे भितरल्यान तांकां पयस दवरात। अशें कोणी ड्रग्स घेवपी बी मेळ्ळो दिसलो आमकां फोन करात। हांवें पयर असेंब्लीन सुद्दां सांगलां सगळे आमी 40 आमदार एकठांय जावया की असल्या कामांत म्हणटी कोणाची पर्वा करप ना, एक्शन घेवप आनी भितर उडोवप। म्हणून ह्या ऑफिसरांक आनी सगळ्यांक हांव सांगूं शकता की असले तुमकां मेळ्ळे हेजे भितर गैर करनाका। आमच्या पुलीस इन्स्पेक्टराकय हांव सांगता ह्या बाबतींत हांव सारको स्ट्रीक आसतलो, आमचो चीफ मिनिस्टर स्ट्रीक आसता, आमचे सगळे 40 आमदार स्ट्रीक आसता, म्हणून ह्या बाबतींत कोणाचीच आमी गैर करचे ना। हेजे भितरल्यान एक 100% म्हणटा ते सारके स्ट्रीक एक्शन आमी घेतले, कारण एक भुरगो ड्रग्सा खातीर पेड्यार जावप म्हणजे आमचो भुरगो, म्हणून हेच्या खातीर सगळ्यांनी जागृत दवरची। हे गोंय तुमचें, हे गोंय आमचें आणि ते सांबाळपाक आमी सगळी तयारीत जाय। आज देश प्रगती करता पण त्याच्या भितरल्यान आमची फॅमिलीची भुरग्यांची प्रगती जावपाक म्हणून मागता तुम्ही सगळ्यांनी आधार दी, सपोर्ट दी। आज गोंय नंबर 1 जातलें ताच्या बद्दल दुबाव ना आणि देश हो नंबर 1 करपाक प्रायम मिनिस्टर आमचो कमी ना आणि आमचो देश आणि आमचो गोंय फुडें वचपाक जाय। हांगा आमचो चीफ मिनिस्टर फुडार गांठ आसा जो फुडें व्हरपाक खंयच्याच बाबतींत कमी पडना, पण